विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मयेचो कस्टोडियन कायदो रद्द करपा खातीर स्वातंत्र्य सैनीक आनी मय भूविमोचन समितीन सुरू केल्लें आंदोलन सरकार चिड्डिता असो दावो भारत स्वाभिमानान केला. शेनवारा पणजे जावपा आशिल्ल्या जाहीर सभेत गोंयकारांक जापो दिवच्यो म्हूण भारत स्वाभिमानान सोनिया गांधीक 8 प्रस्न धाडल्यात. मयेचो कस्टोडियन कायदो रद्द करतले अशें उतर सरकारान मयेकारांक दिवन तांचो उपास फाटीं घेवपाक लायलो. मात सरकारान उतर पाळ्ळें ना जाल्यार मयेकारांच्या ह्या आंदोलनात भारत स्वाभिमानूय तांकां तेंको दिवंक देंवतले अशी घोशणा भारत स्वाभिमानाचे कमलेश बांदेकारान केली. सरकारान मयेकारांक आनी स्वातंत्र्य सैनिकांक फटयला असो आरोपूय भारत स्वाभिमान करता. की हे जे कितें आंदोलन फाटल्यान घेतलेलें आसा तेजेशी आमी सहमत ना, आमी पूर्ण असहमत आसा. आमकां अशें दिसता की सरकारान मय नागरीक भूविमोचन समिती आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक एक दिशाभूल केल्ली आसा. इतले मजगती भारत स्वाभिमानान सोनिया गांधीक गोंयकारांच्या वतीन 8 प्रस्न धाडल्यात. हातूंत बेकायदेशीर मायनिंग, काळो पयसो, भ्रष्टाचार, लोकायुक्त विधेयक हे सारकेले मुद्दे आसात. ह्या प्रस्नांच्यो जापो भारत स्वाभिमानान शेनवारच्या सभेत सोनिया गांधी कडच्यान मागल्यात. जर त्यांनी या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी असमर्थता दर्शवली तर आम्ही हे समजू की संपूर्ण लूट व षडयंत्र माननीय श्रीमती सोनिया गांधीजींच्या आशीर्वादाने व पूर्ण पाठिंब्यानेच चालू आहे व येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये वरील सर्व मुद्दे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य करून विद्यमान राज्य व केंद्र सरकारचे कारस्थान उघडे पाडू. आमचं स्पष्ट भूमिका असा या बाबतीत. मयेच्यान आमचो खबराकार उदय परब, पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. पाय तियात्रिस्ताचो जल्मदीस गोवा तियात्र अकादमीन उमेदीन मनयलो. तियात्रिस्तांनी कलाकार कृतज्ञता निधीचो लाव घेवचो असो उलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ह्या दबाज्यांत उलयतना मारलो. गोवा तियात्र अकादमीन पाय तियात्रिस्त जुआंव आगुस्तीन फेर्नांडिसाचो जल्मदीस मनयलो. मडगांव रवींद्र भवनाच्या आदारान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळीत मालगड्या तियात्रिस्तांचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या हस्तुकीं भोवमान केलो. आब्दोनियो रॉड्रिग्स, जुआझीन सोजा, सेबिना फेर्नांडीस, कमलाकांत च्यारी, जॅक सोजा फेर्रांव, बॅटी नाज, श्रीरंग नार्वेकार आनी एडी माश्करेनासाचो ह्या वेळार भोवमान जालो. आपणाले सरकार सदांच कलाकारां फाटल्यान रावतले अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. सदांच डिमांड आसलो तियात्रिस्ट खूब जाण म्हाका मजे म्हळ्यार येताले, म्हाका सांगताले हांव जाणा ह्या थिएटराक नांव दिवपाक कितले त्रास म्हाका पडल्या ते देव जाणा आनी हांव जाणा. पूण हांव फाटल्यान सरलो ना. हांव तांकां सांगिल्लें हांव दिता उतर, हांव उतर पाळ्ळें आनी नांव दिलें. कितलेय म्हजे क्रिटिसिजम नांव कितें नांव दिलें. कोणी म्हणटा हांवें कित्याक तुमी त्या तियात्रिस्टाक घाले, खरें तियात्रिस्ट तुका आसता लोकशाही प्रत्येकाक आपल्याक जाय तें उलोवपाचो रायट आसा. हांव त्या खातीर केन्ना कोणाचे बद्दल बिटरनेस धरना, हांव कोणाचे बद्दल वायटपण धरना. पाय तियात्रिस्त जल्मदीस सुवाळ्यांत तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष तोमाझीन कार्दोज, सेबिना फेर्नांडीस आनी रोज फर्नाची उलोवपां जाली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. दिवचल तालुको बायलांच्या खेळा महोत्सवात साळ पंचायतीन वस्तादपण जोडलें. हो महोत्सव फाटले 2 दीस जाले दिवचली चलतालो. आमदार अनंत शेट, प्रताप गांवस आनी हेर मानेस्तांनी जैतिवंत खेळगड्यांक इनामां भेटयलीं. साळ पंचायतीन बरी कामगिरी करून वस्तादपण जोडलें. खंयचें राज्य हाच्या खातीर बरें संसाधन बळ म्हणजे मानव विकास जो आसा किंवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट हें आसप हें खंयच्याय देशा खातीर खंयच्याय राज्या खातीर एक जमेची गजाल आसता. आनी त्या दृश्टीन इतर क्षेत्रां बरोबर खेळ जो ह्या क्षेत्र आसा, क्रीडा क्षेत्र जें आसा त्या क्रीडा क्षेत्राचो तितलोच विकास जावप, ह्या क्रीडा क्षेत्राच्या हितून सगळ्यांक एक उबारी मेळप, पुरुशांच्या बरोबर महिलांकूय आज एक भाग घेवपाक किंवा तेजे कौशल्य जें आसा, सुप्त गुण आसा खेळांतले ते गुण फुडें हाडपाक संद मेळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.